जाता आमचे आयज डेमोलिशनाक काडला तेंच्यांनी आमकां नोटीस ना कांय ना डायरेक्टली येयले आनी आमच्या मोडूंक लागला जे आमी एनजीटीक तरी गेल्ली बट हे जे येल्लो एक स्ट्रक्चर हांगासर जो देल्लीकारांनी घेतला आमच्याच लोकांनी तांकां दिला तो थंयसर ते कांय करिना ते आमी सांगलें तांकां ते मोडा कित्याक आमचें सामान सगळें सामान हे सगळें सामान हांगा रस्त्यार हाडचें पडलें ताका सांगलें आमी खाली करता टायम दिया म्हणून ते पयलीं मोडा ते मोडिना डायरेक्ट गेले आनी म्हणलें पुलिसांनी आमकां सगळ्यांक फाटीं काडली रापोस म्हणटा पीआय तुमी व्हिडिओ काडनाका कांय नाका काडूंक हांवें म्हटलें पयलीं ते मोडा म्हटलें ते कित्याक मोडिना ते देल्लीकारांचे म्हणून ते मोडिनात ते मोडा न्हू कित्याक ताका सीआर ताका पयलीं लागता ताका लागून हेजेर येयला आमचे सगळ्यांचे गोंयकारांक जर ते अशे त्रास करतात आनी पुलीस फोर्स कितलो हाडला आमकां मारपाक खंय आनी सांगता आमकां सेव करूंक हाडला खंय आमचेर गुणे बिणे पडात म्हणून असले हे पुलीस जाली ती एकटीच आसा तिका घोवना तिचे चेडूं ती हांगासर दवरिनात हांगासर दड न्हू म्हणून लोक ती एकटीच बाबडी रावता तिचे सगळें सामान हाडलें पंचायतीन तरी आमकां इन्फॉर्म करूंक जाय पंचायतीन एक वीक पयलीं ऑर्डर येयल्या तेंच्यांनी आमकां इन्फॉर्म करूना एटलीस्ट एक ह्युमॅनिटी म्हणून तरी सांगूंक जाय येवं बाबा तुमचें सामान काडा मोडटले फाल्यां येवन जर तर आमकां काल कळोंक ना आयज हार्ट अटॅक येतलो मोडटली आहली हांगासर कितें करतली आहली तुमकां केन्ना कळलें काल कळलो काल कळ्ळां आमकां ते बी आमी ओबीसीक लागून तलाठी कडेन गेली तलाट्या कडसून आमकां कळ्ळां ते बी विचारलां म्हणून आमचें कितें येयला रे तो म्हणटालो हय येयला ह्या विकान डेमोलिश जातलें तेणी कन्फर्म करून सांगलां आयज डेमोलिशन जाल्यार आमकां आमचो पंच ना सरपंच ना कोण ना तांकां सगळ्यांक खबर आसली आमी एमएलए कडेन गेली एमएलएन कांयच करूं ना काल आख्खो दीस आमी एमएलए कडेन बसून आसली काल जेन्ना तुमकां कळलो तेन्ना तुमी सरपंचा कडेन काल उलोवन येयले ना सरपंच आमकां कांयच सांगूना आमी डायरेक्ट एमएलए कडेन गेली एमएलए म्हणटा आपल्याक खबर नासलें आमी सांगलें तेन्ना ताका कळ्ळो एमएलए आमचो धर्मेन पच मेंबर तो येवकूय ना तेणी आमकां सांगूना ना कोणा कडसून सांगूनय धाडूंक ना तेणी आमी पंचायती वचून आमी डायरेक्ट एमएलए कडेन गेली कॉम्प्रोमायज करिना म्हणून आमची जी कोण आसली पळय ती आमकां फोणार आपले तेंच्यांनी केले आमकां इकून गेली ती आतां आमी कॉम्प्रोमायज करिना म्हणून तेंच्यांनी सगळ्या केस घातल्या सीआर झॅडान घातलेली ती जाली सिवील सुटान आसा आमची हितून लँड एंड रेव्हेन्यू थंयसर केस आसा मामलेदारान आमी मुनकाराक घातला आतां ते वचून आतां हे वचून घर तेंच्यांनी ऑर्डरीक घातला आतां ते मोडीत जाल्यार आमी मोडटा हांगासरूच सोमती आनी हांव एक तांकां सांगूंक सोदता देल्लीकारांक ह्यान फुडें आमी तुमचे कडेन कॉम्प्रोमायज करचे ना तुमी आमकां थंयच मारा आनी फाल्यां आमचो जीव गेलो जाल्यार सगळो ब्लेम तेंचो आनी हे सगळे जाण हांव सांगता न्यूज कळ्ळी आमकां मायकल हा भितर आमचो सीएम पासून भितर हा सगळें पयलींच जाल्लें हे फक्त आतां दाखोवप जाला शो आमी तांकां इतलेंच सांगलेलें पयलीं हें मोड हें कित्याक म्हणूंक ना हें म्हणूंक जाल्लें पयलीं न्हू हें कित्याक म्हणूंक ना हें घर हे तेंच्यांनी घेतला म्हणून मोडूंक ना 17-18 हें घर बांदलां हें घर पयलीं म्हणूंक जाल्लें हें सीआर झॅडाक लागना फक्त आमकां सीआर झॅड लागता गोंयकारांक ह्यान फुडें आमी बिल्डराक कॉम्प्रोमायज करपाचें ना रातची कामां करतात चोर कशें रातचे येता आनी कामां करतात फाल्यां आमकां आमी चेडवां आमी 6 बायलां हांगासर फाल्यां आमचो रेप जालो कितें जालो रिस्पॉन्सिबल सगळे देल्लीकारे आनी तेंच्या वांगडा सगळे आमचे एमएलए जे कोण मेळोन आहा पळय ते इतलेंच सांगून हांव लोकांक सांगता हे देल्लीकार आयज आमकां त्रास करता फाल्यां तुमकांय हा उठात आनी आपल्या हेका हक्काक लढात नाल्यार गोंय अर्दे इकला भुमिपुत्र केले तेंच्यांनी भुमिपुत्र काडला स्लम एरिया कोण आहा पळय तांकां सगळ्यांक गोंयकार करपाक आमी आतां ह्या कर्नाटका आनी खंयसर रावया ते कशें आमकां धांवडून घालतले तेंचो लोक आमकां हें करचो ना ते आमकां कर्नाटका म्हणटले आमी गोंयकार तूं गोंयकार करता तांकां येयले म्हणून आं आमी गोंयकारां जावन जर तर आमकां अशे त्रास करता जाल्यार फाल्यां हांव हांकां सांगूंक सोदता आमच्या दारार तुमी वोट मागपाक येवपाचें ना आमी तुमकां वोट दिवची ना हांगासर पंच आनी सरपंच जाय आसलो ते लिपोवन बसल्या कित्याक येवंक ना खंय आसा सारकें तितून खावपाचें हे पळय आमचे कडेन 68च्यान टॅक्स आसा ह्या घराचो जे मोडटा आतां चालू आसा हे 83 पंचायतीचे लायसन्स आसा आनी रिसिप्टूय आसा 1983 ची कशें मोडू शकतात ते सीआर झॅडान आमचे पळोवंक ना एनजीटीन फर्स्ट हियरिंगाक आमकां ऑर्डर काडल्या ती बी 1 म्हयनो जावन आमकां डेट मेळ्ळी ती बी फर्स्ट हियरिंगाक तेंच्यांनी पळोवंक ना डॉक्युमेंट्स पळोवंक ना आमच्या एडवोकेटाकूय आयकूंक ना ते जाल्यार आतां तेंच्यांनी हें मोडचें सांगून ते मोडपाक गेल्यात ते हें कित्याक दवरला तेंच्यांनी कित्याक देल्लीकारांनी घेतला म्हणून तुम्ही म्हटलं हितून जयेशाचो आता जयेश कोण जयेश हांगासर पयलीं तेंचो ब्रोकर आसलो पयलीं आमच्या कुशीक जी घर आसा पळय जयेश साळगांवकर एमएलए मिनिस्टर हेजो 2009 विदाउट इन्फॉर्मिंग अस
आमकां कितें सांगिना तर आमच्या घरा सकट तेंच्यांनी हे कोणाक केल्ली. सायनी घेवन विकले आनी कितें केलें तें आमकां कांयच खबर ना. आमी कोर्टान झगडटा. इवन आमच्या भाटकारा कडसून दिल्लीकारांनी घेतला हे भाट आमकां कळनासतना. म्हाका सांग दिल्लीकारांक जेन्ना प्रॉपर्टी पळोवंक येता तुमकां खबर ना स्ट्रक्चर आसा उत्तम भानगडीचो हे घेता तांकां खबर आसलें आमची 7 मोडलेले म्हणून. ते म्हणटा आमी 17 मोडलेले म्हणून. बांदला म्हणून रिपोर्ट केला. मोडला आमी 17 मारला. हितून तलाठीचो आता आयज कोणाक उगी रावचें ना कोण ना सगळ्याक पयशे आमचें डेमोलिशन जाल्लो ह्या. 7 कंप्लेनी कलंगूट पुलीस स्टेशनार दिल्ली आमी. आमकां सद्दां हॅरेसमेंट इज सॅटर्डे अँड संडेज हॅरेसमेंट. पुलिशेन वचून आदेसभर रावन आमी कितें फाटले झगडी जाली. ही लोकांक खबर आहा झगडी जाली. झगडी हेकाच लागून जाली. सगळो प्री प्लॅन केल्ले दाणे बिणे तेंच्यांनी खंयच्यान हाडले आमकां खबर ना. आमकां मारली आतां आमचेर सेक्शन लायला. आमकां भितर उडोवंक सोदता. आमकां भितर उडय म्हणून. आनी ते गेले प्रायवेट हॉस्पिटलान सुशागाद आपूण न्हिदो एसीन तांकां कोण हें करिना आनी आमी खंय तांकां मारले खंय. आमचे लोक आमकां सेव करूं येयला. आमच्या भुरग्याक तेंच्यांनी उडयलो भितर. 307 आमकां लायला. 307 आमकां लायला तेंच्यांनी. हे सगळे हे कोर्टान आसतना ते सॅटर्डे संडे येवन आमकां अरेस्ट करताले. आमचे कडेन कंप्लेनी सगळ्यो कंप्लेनी आसा. हांव धाकटुलो आसतना मरे हांगा भुरगेपणान फुटबॉल खेळूंक येताले. हो म्हाजो शेजारी आनी हेजो बापूय आमकां खूब मान दिताले. आयज म्हाका सकाळी फुडें म्हाका फोन मारलो. हांव जोगिंगाक वयतालो. म्हाका सांगिना फुडें म्हाका शॉक जालो. हांवें फ्रेंड्साक फोन मारलो बाबा आमचे धानू भावाचें म्हणल्यार घर आयज मोडपाक सोदता म्हणून हांव येयलो जावन. तेणी आमकां टायम पासून दिवंक ना. रापोसाक हांवें सांगलें साहेब म्हणलें कितें ताका म्हणल्यार 3 म्हयने पयलीं हे नोटिसा दिलेली. हांवें एका हाडलो आनी जाल्ले साहेबाच्या फुड्यान कितें साहेब म्हणालो हो सांगलो आमकां दिवकूच ना. काल खंय हांकां सांजचें कळला. आतां पळय हे आतां आमी सामान भायर काडलां. हे कितें आमी कितें घाटी रे भूमिपुत्र म्हणटा मरे चडवण खंय तुजी. आयज हे गोंयकारांक आतां गोंयकार रस्त्यार पडले ते पयले पळय वजा. आतां इतली घरां बांदलेली आहा सगळे मायग्रेन आनी हे आमचे घाटी सगळे आमी फाटल्या दिसांनी तेंगे सांगलेले ही घरां तुमी बांदले ती मोडा म्हणून. वोटिंग इलेक्शनाक हेका लागून तेंची घरां दवरले आनी हेची घरां कुठाय अकोलो कायदो. आयज सरकार खंय न्हिदला. आयज जाणून सदांच सांगतालो बीजेपी सरकार म्हणटालो. आयज खंय वाले तुमचे वॉर्ड मेंबर आनी सरपंच आनी मायकलो भोग कानान बेजारपणा करताय आयकूंक नको. हांगा तेंका मातशें तरी हेल्प करपाचो. आमी गोंयकार म्हणून आमी घाटी घाले आतां आनी घाटयान गोंयकार गेले जाणा मरे. हे तुमकां हांव सगळ्या गोंयकारांक सांगता आयज आमकां जाला फाल्यां तुमकां जातले. तेका लागून सगळ्या गोंयकारांनी उठपाचें आनी हे कितें आसा पळोवपाचें. आयज बिचार वचून पळया हे दिल्लीकाराचे सगळे हांगा घरां बांदलेली डिस्को गेले तांकां तें पडना. हे गोरिबाचे पळयता पळय न्हिदल्या तुमी. हे पळया आयज हो भाव आमचो म्हाका दूख लागले हेचे हे जाला म्हणून. आनी तेची भुरगीं खंय वयतले आनी हे भाटकार आहा ते तो म्हणजे तांकां फाटां विकता दिल्लीकारांक आनी गोंयकारांक रस्त्यार उडयता. हे तुमकां सांग करतालो देव बरें करूंक. कितल्या वर्साचें घर पळय घरां हे पळया हांगा आनी पळय हे जाला ते आमच्या गरिबाची पळय घरां म्हणजे रस्त्यार उडयत आसा सामान. हांव कितलींच वर्सां जालीं ह्या घरान रावता. म्हाका रावपाक आनी घर ना आनी आयज येयला आनी तेच्यांनी डायरेक्ट म्हाका मोडटा म्हणून सांगलें. म्हाजें तें सामान सगळें रस्त्यार येयल्लें आसा. आतां सगळे सामान रस्त्यार पावसान ते आतां अशें करता आनी सगळे सामान आतां ते थोडे भायर काडला थोडे भितरूच आसा आनी ते आतां सगळे दारां हे आसा सगळे म्हाजे घर आतां तेच्यांनी स्टार्ट केले ऑलरेडी मोडपाक. आनी हे पळय नवे घर आसा ते मोडूंक पळयनात. ते हे दिल्लीकारांनी घेतलेले आसा. आमच्याहून आतां 18 बांदलेले घर हे आनी आमचे इतले पयलींचे घर तुमी घराकूच म्हणून सांगा आमचे कितले पयलींचे घर पळय ते. आनी मागीर हे घराक पळया तुमी हे घरां कित्याक आमकां गोंयकारांकूच कायदे लागता. हे आमी सगळे केले डॉक्युमेंट सगळे आसा. कोणी काय पळोवंक ना आमचे डॉक्युमेंट सुद्दां. एनजीडीक गेली आमी हे केले सगळे पयशाच्या पावराचेर जाला खंय दिसता हे आमकां. पयशांकूच लागून सगळ्यांनी पयशे जाणांक कितली घरां आसा ती कित्याक पडिना. हॉटेलां आसा व्हडली आजून बांदकामाक लांब चल्ले 110 मिटरान म्हणटा पळय तशें. हांगाच आमच्या दोनूय सायडीन सारकी कन्स्ट्रक्शनां आसा. तांकां कोण कित्याक हात लायना ती व्हडल्या लोकांची म्हणून. मिनिस्टरांचे फुडें हात लायना तांकां.
आणि आमचो गरिबांक सतयतात तुम्ही आमकांच कायदे लागता गरिबांक तुमकां काय आतां आमी आमकां ऑर्डर आसा हांगा तेंच्यांनी आमकां एटलिस्ट 3 दीस पयलीं नोटीस दिवंक जाय ही ऑर्डर डेमोल्युशन काडल्या एनजीटीन पळय तितून एक्झिक्युशनाचें असं कांयच आमकां सांगूं ना तेंच्यांनी आनी डायरेक्ट येवन मोडटा हे आमच्या सामना सकट हां कायदोच उरोवंक ना गरिबांक कांयच उरोवंक ना कायदो हां ते एनजीटी लागना सीआरझेड लागना काय लागना ते आमकांच लागतंय सगळे ही प्रॉपर्टी आग्नेला निघल्या आग्नेला प्लेजा एमएलए सगळे जयेश साळुंकर आग्नेल कोण काँग्रेस आग्नेल कोण एमएलए काँग्रेस तेणी पयलीं मोडलेले 2007 आग्नेला मोडलेले हेच घर एक सांगूंक सोदता हे सगळे मेळोन आहा हे गोंयकार भुमिपुत्र मेळोन आख्या सगळे गोंयांत काबार करूंक सोदता आनी हे सगळे गोंय आमचे विकूंक भायर सरल्या हांगासर इकले हांगासर जायते इलिगलिटी चलता वड्ड्या सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आसतना तिचो घरा बांदिता ब्लेस फेर्नांडीस मायकल उबर सगळे इनवॉल्व आमच्या गोंयकारांचे रस्त्यार हाडले आयज आमच्या गोंयकारांक इतले दूख दिसता आमी यांचे आवाज आयकना फुडें आमी धांवन येयले आमच्या गांवचे भाव धांवन येयले कित्याक आयज तिका फाल्यां म्हाका इतले हांगासर इलिगलिटी चल्लेली आहा पंचायत मायकल लोबो तुका सांगूंक सोदता पळय काल तुजेशी न्हेयली तुवें जाय जाल्यार तुवें कितें करूंक जातालें आमच्या गांव भयणीक टायमूच मागलेलो तूं म्हणटा आपल्याक खबर ना एटलिस्ट तेणें तुका येवन तुमचें विचारलें तुका कांयच जायना आनी तूं वोटिंगाक खंयच्या तोंडान ह्या कालांगूट कॉन्स्टिट्युन्सीन येतलोय तेका लागून मागता सगळ्याक आमच्या कानोयकारांक कालांगूट कॉन्स्टिट्युन्सीक पळयात उकडात तुमचे दोया आयज तांकां फाल्यां म्हाका इतले इलिगलिटी जालेली आहा पळयात आनी रावता त्या घरांत तुमी मोडटात तेंचो सामान पासून काडून आमकां सर अपोसान टायम दिलो हे आमी भुरगे हो आमी स्टेटमेंट दिता फ्रॉम आरजी आमी तुमकां केन्ना तुगी रावचे ना कितले आयज आमचे भुरगे हांगान आमचे सगळे वाल पळय आहले नाजाल्यार तुमकां आमी कितें पळयता उजो दाखयतलेच आसले आयज आमचे सगळे भुरगे वाल पळय आहा ना तेका लागून सगळ्यांक हांकां खबर नासली नाजाल्यार ते कानोयेक आमी उजो कालांगूट कॉन्स्टिट्युन्सी उजो पेटय ना जाल्यार पळय मायकल लोबो तुज्या सीट सायकल रेडी दवर आनी घरा वचपाक तयारी कर देव बरें करूं